आयतारा फर्मागुडी ढवळे बायपास रस्त्यार एक चारचाकी गाडी पडतली। रस्तो विभाजकाच्या मोडिल्ल्या स्लॅबाक आपटून गाडयेचो फुडलो टायर फुटलो। ह्या रस्त्यार आतां मेरेन ह्याच जाग्यार घडिल्लो हो 8वो अपघात आसा। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। हांव राजेश नायक बांदोडा सरपंच। आयज आमी हांगा आसा फर्मागुडी टू ढवळी बायपास। हो एक बायपास सद्याक कॉम्प्लिकेटेड जाल्लो आसा आनी नियर वेंकटेश्वर हॉटेल हे जी टर्न आसा ती सामकी डेंजरस जाल्ली आसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव PWD कडेन मागता की हांगा एक एक्सिडेंटल झोन म्हणून एक बोर्ड हायलायट करचो, म्हणजे एक 100 मिटरां पयलीं, जेणे करून स्पीड कमी जातली। सगळ्यांक खबर आहा जे फोंड्या रावता तांकां आनी म्हाका दिसता थोड्या गोंयकारांकूय खबर आसतलें। मोस्टली हांगा हे टर्नाचेर आतां म्हाका दिसता 8वो या 9वो हो एक्सिडेंट जाला। फाटल्या तेंपाक एक मशीन क्रेन काय कितें पडून कोण तरी हें जाल्लो, डेथ जाल्ली। सो आयज हो जो एक्सिडेंट जाला हो एक बारीकशा फातराक म्हणजे सायड सपोर्टिंग डिवायडर आसा, हे डिवायडर थंय तशेंच सांडलेल्या कारणान एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तशेंच हांव PWD कडेन मागता इमिजिएटली तेणी कितें आसा हे खंयचे डिवायडर जे खंय मिसप्लेस जाल्यार खंय हाल्ल्यात जावं ते गाडी चलोवपाक अडचण जाता ती तेणी क्लियर करची आनी हेज्या भायर हांगा आमी कांय करूं शकना। सो हांव परत एकदां सांगता की जाता तितके बेगीन एक बरो हायलायट बोर्ड करचो जो एक्सिडेंटल झोन दाखयता आनी ते अशें पोजिशन दाखयतलो की तो पळोवन लोकांक स्पीड कमी करून जेणे कारणान हांगा एक्सिडेंट जावपाची कमी जातली।